2 दिसा पयलीं एका 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या तोंडान नाका जाल्ले शब्द घालून ताचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो। हे फाटभुंयेर लोकांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो आनी जो कोण व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर व्हायरल केला ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी आनी 7 भुरग्याच्या पालकांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। की पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले आनी ते प्रोवोक करता तो शिकवले ताका 12 वर्साचो भुरगो ओके कंप्लेंट फायल केल्ली ऑन 21 फॅमिलीन 21 तारखेर कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर 21 तारीख जाली 22 तारीख जाली 23 जाली 24 जाली 26 तारखेर FIR रजिस्टर्ड जाता राती कालची राती FIR रजिस्टर्ड जाता। आता आमी इन बिटवीन जेन्ना आमकां कळ्ळें अशें आमी फॉलोअप करपाक लागले PI फुडल्यान मेळ्ळे आमगे PI आमचो सुरेश सावंत तो म्हणपाक लागलो तो मनीस हाडलो फुटेजीचे त्या मनशाक हाडलो आपल्यान उलयलो SP फुडल्यान वयलो आनी ताका धाडलो। सो हांवें ताका विचारलें हाडलो धाडलो वॉट इज दीस फेस्ता येयल्लो फेरयान येयल्लो अरे पार्टीन पळय कंप्लेंट केल्ली आहा तांकां दाखोवपाक जालो मनीस कोण ता न्हू। हांवें म्हणलें ताका फुटेज दाखय ना फुटेज दाखोवपाक जायना काय क्वेश्चनिंग मायनर तो मायनरार काडलो व्हिडिओ व्हायरल केलो हो फोटो व्हिडिओ केलो तो मायनर बरें तेजें नांव कितें नांव सांगना तेणें सांगलें आमकां हांवें जाल्यार इज फ्रॉम वेर फातोरप्या म्हणपाक लागलो। जेन्ना तुमकां सगळी खबर आहा तो मनीस येवन गेलो जाल्यार हाव काम FIR अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर्ड जाता। आतां PI कितें म्हणटा आमी FIR रजिस्टर्ड हुई तेजेर केला कोण व्हिडिओ कोण व्हायरल केलो तो अरे एक्यूज मेळ्ळा तुमकां व्हायरल तर मागीर जाला हा एक्यूज मेळ्ळ न्हू एक्यूज मेळ्ळा येवन गेलो पुलीस स्टेशनाचेर कोण तो पुलिसांक गेलो सोयरो पुलिसांक गेलो जावंय तो अरे हे व्हडले सारखे झोगडी पेटपाक रे मडगांवान भितर दाम बाबान राखली मरे आमकां हा हे झोगडी पेटोवपाक आयिल्ले मरे हा तूं पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायता आनी इंडियान पाकिस्तान मॅच खेळटाय मरे तिका हा 30 तारखेर हांगा एक ल्हान भुरग्याक एक मायनर भुरगो हांगा पंजाबी सीन तो पेनां विकता न्ही त्या भुरग्याक एकट्यान कोणी तरी एकट्यान येवन ताका पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले ओके आनी तो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जालो आनी त्या भुरग्याच्या मावशीन मागीर ती कंप्लेन दिली कंप्लेन दितारी 21 तारीख कंप्लेन जाल्ली तेजेर कांय एक्शन जावंक नाशिल्लें आमी पयर आयले आनी आमी आज आमी 10 वरांचेर सगळ्यांक आपयले कळ्ळें तर PI म्हणटा आतां आमी PIक मेळ्ळे PI म्हणटा की आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्या अननोन पर्सनाचेर आमकां आयकोपाक येयला की तांचो तो पळय कोण व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो ताचो ती एडवोकेट सुद्दां येवन गेलो आनी हांगा आमकां आयकपाक येता पुलीस स्टेशनार की तो अननोन पर्सन म्हणून तर आतां आमी आनी एक कंप्लेन घालपाची आसा आतां आमी SP फुडें उलयल्ले आसा आनी एक कंप्लेन आतां आमी घालतले सारकी घालतले कळ्ळें न्ही आनी हांव मागता की अशें पळय जाता ल्हान भुरग्यांक पळय यूज करून कॉम्युनल हार्मोनी आमची पळय 30 गोंयची पिड्यार करपाक सोदता कळ्ळें न्ही अशें जावपाक जायना आनी हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की मास्टर मायंड पळय कोण आसतात ते लास्टाक भुरग्यांक सुद्दां सोडना ते गोंयचे पीस आनी कॉम्युनल हार्मोनी आमची पिड्यार करपाक सोदतात हे मास्टर मायंड पळय आहा हे मास्टर मायंडाक कोण तरी गॉडफादर आहा तांकां हे करपाक प्रोटेक्ट करपाक हे मास्टर मायंडाक आनी हे गॉडफादराक आमी पयलीं पळोवपाक जाय आनी अशें मुखार जावपाक जायना। आतां आमी कंप्लेन दितले SP आनी हेजेर हांव मागता आमच्या SP कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हो कोण तो फुडें येवपाक जाय। कि तुम लोग सेल दे दो और नहीं कोर्ट में जाओगे इतना परेशान होगा कि नहीं सेल लिखे दे दो। मेरे को पहले बुलाया कि तुम लोग थाने में आओ तो मैं मैं नहीं आऊँगी मेरी तबीयत खराब में नहीं आऊँगा क्या तुम्हारा घर किधर है तो मैं क्या खारे बान क्या खुद का है क्या हाँ खुद का घर है तो वो बोल के आया घर पे तो बोला सेल दे दो और नहीं तुम लोग कोर्ट में ऐसा परेशान प्रॉब्लम होगा मैं क्या नहीं होगा प्रॉब्लम सब कर लेंगे। कौन बुलाया पुलिस? हाँ वहाँ पुलिस 2 था आया था उसका नंबर भी है मेरा। क्या बोलने के लिए बोला? यही सेल करने के लिए साइन करने के लिए था कि बोल सेंड कर दो ऐसा बोलने के लिए। ये पुलिस ने ही बोला आपको? नंबर है मेरा नंबर नोट कर पुलिस तो मेरे को फोन भी करते हैं। हाँ नहीं पुलिस का पहन गया था नंबर क्या वो लोग भी आ सकते हैं नंबर का लोग है ना वो भी आ सकते हैं पुलिस का ड्रेस नाटक में मिलते हैं ना नाटक में पहले वो आ सकते हैं।